हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात। कितले पुराय जाला हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिझास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार समेस्त गोंयकारांक सुता पुनव नारळी पौर्णिमा तशेंच रक्षाबंधन दिसाच्यो उर्बे भरीत परबी। आयज गोंयभरात कितें बातम्यो घडल्यो आमच्या सब एडिटरांनी खंयच्यो बातम्यो तयार केला, रिपोर्टरांनी आमकां खंयच्यो बातम्यो धाडिल्ल्यो आसा ताचो एक नियाळ आमी घेवया। सगळ्यात पयलीं आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांताकडे। समेस्तांक रक्षाबंधन आनी सुतापुनवेची हुणहुणीत परबी। आयज रक्षाबंधन जायते कडेन गोंयभर आपल्या भयणुलांनी आपल्या भावांक लाडक्या भावांक राखी बांदून हो उत्सव मनयलो। दुसरे वटेन आयज सुतापुनव आनी सुतापुनवे निमतान जायते कडेन म्हणजे गोंयान शापोरा म्हणा, मालीम आनी कुडबन ह्यो ज्यो तीन मुखेल जेटी आहात तांचेर जे नुस्तेकार आहात ते एकठांय येवन नाल्ल दर्या गोपून आपल्या नुस्तेमारी सिजनाक सुरवात करतात। आयज ही कार्यावळ जाली। तातूंतच जी पणजे कार्यावळ जाली तातूंत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान एक म्हत्वाचो स्टेटमेंट केलो। गोंयचो जो एक मुखेल धंदो आहा नुस्त्याचो तो आतां गोंयकारांच्या हातींतल्यान वचपाक लागला काय कितें असो भंय ताणें उक्तायलो आनी ते खातीर हो धंदो टिकोवन दवरपा खातीर तरणाट्यांनी ह्या वेवसायांत देंवचें अशे तरेचें आव्हान केलें। आनी तेच बरोबर फुडल्या वर्साच्यान फिशरीज डिग्री अभ्यासक्रमांत आस्पावन घेतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें। चवथी एक म्हत्वाची अपडेट अशी येता की फातोर्डेच्यान हज कमिटीचो अध्यक्ष उर्फान मुल्ला ताणें म्हटलें की फातोर्डेचो एक फुडारी जामा मशिदीच्या कारभारान हस्तक्षेप करपाक सोदता, ताणें तें करचें न्ही, हें राजकारण ताणें मशिदी भितर हाडचें न्ही अशे तरेची शिटकावणी ताणें नांव घेनासतना विजय सरदेसायाक दिली। सविस्तर सगळ्यो बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो साताच्या बुलेटिनान। तर नुस्तें जाय गोंय असो आवाज जो पयलीं आमकां आयकोंक येतालो तो खंय तरी आतां बंद जालेलो आसा आनी वेगळ्या भाशेंतल्यान आतां नुस्तेकार उलो मारता असो स्टेटमेंट जो आसा तो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलेलो आसा। आनी त्या खातीर गोंयकारांनी हो जो आमचो बिझनस आसा नुस्त्याचो तितून देंवचे, तरणाट्यांनी हितून फुडें सरचे, ताका लागून आतां अभ्यासक्रम सुद्दां सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। नारळी पौर्णिमाच्या दिसा नारळ ओंपतना तेंच्यांनी अशें हें विधान केलें। आतां फुडें या आमचे एंकर सब एडिटर दिप्ती कडेन। दिप्तीन खंयची बातमी केल्या ताका विचारया। ऑर्चिड जमीन सेटलमेंट केल्या शिवाय प्लॉट करपाक मेळचें ना, तशेंच जे बेकायदेशीर पळय दोंगर कापणी करतात ताका कायद्यात दुरुस्ती हाडून 25 लाख मेरेन दंड दिवपाचे तरतूद करतले अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगिल्लें आसा। ही तुमकां सविस्तर बातमी पळोवपाक मेळटली। तशेंच सलग चवथ्या रातीक हळजुणकारांनी जो पळय आवाज प्रदूशण जाता तांच्या वाठारांत जे पळय राती 10 उपरांत जे क्लब्स मोठ्या आवाजांत जे म्युजीक वाजयतात तांचेर कारवाय करची फाटले 4 दिसां साकून तांची मागणी चालू आसा आनी फाटले 4 दिसां सावन ते रातचे रस्त्यार देवन आंदोलन करतात। कालच्या तांच्या आंदोलना वेळार बाणावलेचा आमदार वेन्झी विएगस तशेंच प्रतिमा कुतिनो आणि वॉल्टर लोबो हे जे पळय समाजसेवक आसात तेही सामील जाल्ले आणि काल तांच्या ह्या आंदोलनाक खंय तरी हे करून म्युजीक सद्या बंद करपाचें तांणी हें केल्लें आसा। तशेंच आनीक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार 22 ऑगस्ट पयलीं जर मोपा विमानतळावेलो टॅक्सी ड्रायव्हरांचो जो विशय आसा तो सुटावो करना जाल्यार 22 ऑगस्टाक पेडणे जन आंदोलन सुरू करतले अशी शिटकावणी जी आसा ती एडवोकेट म्हणजे आदलो सरपंच अमित सावंत हांणी दिल्ली आसा। ह्यो तुमकां सगळ्यो सविस्तर बातम्यो गोमंतक टुडे बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो। तर अश्यो 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो आमकां दिप्तीन सांगल्यो। अंजुणा जे आंदोलन चालू आसा की आवाज प्रदुशणा आड लोक रस्त्यार देविल्ले आसा। आमदार दिलायला लोबो सुद्दां पुलिशेन वचून तांच्यांनी कागाळ केली, पूण तरी आसतना लोक जे आसा ते बेगिनातले बेगीन हो जो आवाज प्रदुशणा आडाचो जो मुद्दो आसा तो थांबोवच्या खातीर रस्त्यार देवीत आसा। चवथो दीस आयज आसा। त्याच बरोबर अश्यो साबार बातम्यो आमकां दिप्तीन सांगल्यो। आतां फुडें या
ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्यान खंयची बातमी घाला ताका विचारूया. आयची जी बातमी आसा मडगांव नगरपालिकेक आतां न्यू मुखेल अधिकारी आतां मेळपाचो आसा अशें आश्वासन जें आहा तें आमदार अशें आश्वासन जें आहा तें आमदार दिगंबर कामत हांणी दिलेलें आसा. आनी दुसरी जी बातमी आहा ती वास्कोच्या सप्तकाक काल एकले चली शेणलें 2.5 वर्साचें आनी तेका उलोवंक येना काय सांगूंक येना. सो ते चलत चलत ते पुलीस स्टेशना मेरेन पावले. सो थळ्या लोकांनी हेजेर मागीर पुलिशेक कळीत केलें की हेची चली आहा ती शेणला म्हणून. मागीर उपरांत तेजो पेरंट्स जे आहा ते आयले आनी तेंच्यांनी तेका व्हेलेच. ही जी बातमी आहा ती तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर अश्यो 2 म्हत्वाच्यो बातमी आमकां सांगल्यो. आतां मडगांव नगरपालिकेत बेगिनातले बेगीन कायमचो एक मुख्य अधिकारी मेळटलो अशें विधान मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाणें केलेलें आसा. पूण त्याच बरोबर मडगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर आसा तेंच्यांनी आदलो मुख्य अधिकारी आसा तेजेर परतून एक फावट आरोप केलेलो आसा की जे कितें एक घोटाळे उक्ताडार येत आसा मडगांव नगरपालिकेंतले तो जो 17 लाखाचो जो फेस्ताचो सोंपो घोटाळो प्रकरण आसूं. मागीर परतून एक फावट काल वायफायाचे जे 17,000 जे कारकुनान गडप केले खंय आनी हे जे सगळे प्रकरण आनी घोटाळे घडत आसा ताका आदलो मुख्य अधिकारी गौरेश शंकवाळकर होच जबाबदार आसा. कित्याक ह्याच्याच टर्मात ह्याच्याच कार्यकाळात हे सगळे घोटाळे जाल्लेले आसा असो आरोप नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान केलेलो आसा. आनी हेचेर पूर्ण कारवाय करून हे सगळे प्रकरण उक्ताडार हाडटलोच आनी तेजेर सगळे हे आपूण निर्णय दितलोच आनी अशें तेणी एक स्टेटमेंट केलेलें आसा. तर ह्यो सगळ्यो साबार बातम्यो आमच्या सब एडिटरांनी सांगल्यो. त्याच बरोबर आनीकूय ज्यो बातम्यो आसा त्यो आमच्या 7 PM ह्या बुलेटिनान तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. तर आमच्या सगळ्या जे कितें वेबसायट आसा मागीर आमची गोमंतक सायट आसा हे सगळे तुमी पळयत रावात आनी पळयत रावात गोमंतक TV. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आनी हे विशीं लोक जे आसा ते अजाप उक्तायतात. कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट